नमस्कार। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार। आता पळोवया आयच्यो खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नव्यो सुविधा, शिक्षण, भलायकी सेवा, पर्यटन आनी शारी उदरगती कडेन संबंधित उदरगतीच्या येवजणेचो शुभारंभ केले। ह्या येवजणेचेर लागीं 2200 कोटी रुपया खर्च जावपाचो अदमास आसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज वाराणसीत जमनी पोंच्या वीज वाहिनी घालपाच्या कामा सयत तरेकवार शारी उदरगत कामाचो बुन्यादी फातर बसयलो, जातूंत वाराणसी शारांत आशिल्ल्या उदका स्त्रोत वाटावप आनी पर्यटनाच्या नजरेन ताची उदरगत करप हाचोय आस्पाव आसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दिव्यांगजनांक आनी वडील नागरिकांक 7400 परस चड उपकरणां वितरीत केली। वाराणसीत जावपी तरेकवार सर्ती खातीर रजिस्ट्रेशन पोर्टल आनी QR कोडाचे अनावरण लेगीत प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकी जाले। ह्या वेळार प्रधानमंत्र्यांनी किसान सन्मान निधीचो 20वो वांटो शेतकारांच्या खात्यांत धाडलो, जाचे वरवीं 9.7 कोटी शेतकारांक हाचो लाव मेळटलो। लागीं 20,500 कोटी रुपया शेतकारांच्या खात्यांत प्रधानमंत्र्यांनी हस्तांतरीत केले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी किसान सन्मान निधीचेर विरोधकांनी पातळिल्ल्या फटीच्या खबरांचेर खर टिका केली। कांग्रेस जैसे विकास विरोधी लोग, विकास विरोधी दल कैसी कैसी अफवाहें फैला रहे थे, लोगों को गुमराह कर रहे थे, किसानों को उलझन में डालते थे। कोई कहता था मोदी भले योजना लाया, लेकिन 2019 का चुनाव जाएगा ये सब बंद हो जाएगा। इतना ही नहीं, मोदी ने जो पैसा अभी जमा किया है ना, वो भी वापस निकाल देगा। कैसा झूठ बोलते हैं। और यही देश का दुर्भाग्य है कि निराशा की गर्त में डूबा हुआ विरोधी मानसिकता वाले लोग ऐसी ही झूठी सच्चाई को लेकर के जी रहे हैं। ये सिर्फ किसानों से, देश के लोगों से झूठ बोल सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूराच्या वेळार पुराय संवसारान शिवशंकराचे रुद्र रूप भारताच्या हल्ल्या वेळार अणभवला। काँग्रेस आणि वांगडी पक्षांनी ऑपरेशन सिंदूराचेर घेतिल्ल्या भूमिकेचेर प्रधानमंत्र्यांनी खर टीका केली। न्याय होता है तब हमारे महादेव रुद्र रूप धारण करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत का यही रूप देखा है। भारत पर जो वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा। लेकिन भाइयों बहनों, दुर्भाग्य से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर हमारे देश के कुछ लोगों को भी पेट में दर्द हो रहा है। रवींद्र भवन साखळी हांगा प्रधानमंत्र्यांच्या किसान सन्मान निधी कार्यावळीचो अणभव शेतकारांनी घेतलो। ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट आनी व्हडा संख्येन शेतकार हाजीर आशिल्ले। आमचे सरकार सदांच शेतकारांक मजत करपा खातीर वावुरता, जाच्या माध्यमांतल्यान शेतकाराच्या जिणेचो दर्जो उंचावपाक मजत जाल्या, अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी कार्यावळीत उलयतना सांगलें। प्रधानमंत्री जाल्यार तेन्नाच्या शेतकारांच्या प्रती प्रेम तो दिसून येता। तुम्ही जर पळयशात जाल्यार पयले फावटी आमचो शेतकार नुस्तेकार ह्या सगळ्या जाणांक क्रेडीट कार्ड दिवपाचें काम हे माननीय प्रधानमंत्र्यान केलां। आज तुमचें जें शेत आसा ताजें जर तुमी वयशात जाल्यार तुमकां डायरेक्ट कार्ड मेळटा। ह्या किसान क्रेडीट कार्डाचेर तुमकां खंयसरूच आपलें शेत घाण दवरपाची गरज ना। त्या क्रेडीट कार्डाचेर मिनिमम 1 लाख रुपया एका वर्साचेर मिनिमम विथ 4% गॅरंटी हे लोन हे नॅशनलायज बँको दिता। जे माननीय प्रधानमंत्र्यान 20 इन्स्टॉलमेंट 24 कोटी रुपया गोंयांतल्या शेतकऱ्यांक दिले। ही गजाल जी आसा ही 6-12 जवळपास 1,20,000 रुपया एप्रॉक्सिमेटली हे प्रत्येकाच्या
अकाउंटाचेर फाटल्या 20 इन्स्टॉलमेंटाचे पयशे मेळोन त्यांच्या अकाउंटाचेर पावले। ही अमाउंट जी आसा पळय न्ही ही खूब व्हड अमाउंट आसा। जमिल्ले शेतकऱ्यांनी किसान सन्मान निधी कार्यावळीविशीं आपली मतां उक्तायली। किसान सन्मान थ्रू जे पैसे दिता न्ही ते खूब हेल्प करता, गरीब फार्मरांक खूब हेल्प करता आनी ते यूज इट फॉर ब्रिंगींग कंपोस्ट मॅन्युअर स्मॉल टूल्स हे करता। आनी एक म्हणजे हाजें कितें आहा रिलायबल हें आहा 6,000 म्हणजे 6,000 मेळटलेच वता, जरी मातशें कमीशें दिसता लोकांक थोड्या पूण ते मेळटा शुअर, कित्याक ते डायरेक्ट अकाउंटान वता पयशे, मदीं कांय ना आनी कोणा कडेन वचपाची गरज ना। हें मोदी सरकारान बरें केलां। मागीर ताजें इम्प्रूवमेंट करूं शकता, एक मायज थोडे 3,000 3,500 अशें दिलें आनीक हेल्प जातलो फार्मरांक। आयज नरेंद्र मोदीन PM सन्मान निधी बद्दल आनी शेतकऱ्या बद्दल बरीचशी माहिती दिली, त्या बद्दल हांव तेजे पयल्यान बदी अभिनंदन करता आनी तशेंच आमच्या गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचेय बी अभिनंदन करता, कित्याक तर जम्मू काश्मीराच्या कुलगाम भागात आज सुरक्षा दळाच्या जवानांनी एका आतंकवाद्याक फारपेटात सोपयलो। काल सांजेर देवरच्या अखल वाठारात आतंकवादी आशिल्ल्याची खबर मेळ्ळ्या उपरांत जम्मू काश्मीर पुलीस, SOG, सैन्य दळ आनी CRPFच्या जवानांनी सोद अभियान सुरू केले। रातच्या वेळार सोद अभियान आज सकाळी परतून हे अभियान सुरू करून सुरक्षा दळाच्या जवानांक एका आतंकवाद्याक मारून उडोवपाक यश मेळ्ळें। सुरक्षा दळाचें अभियान अजूनय सुरू आसा। स्वतंत्रता दिसाच्या सुवाळ्याच्या पूर्वसंध्येर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी तामिळनाडूच्या महर्षी विद्या मंदिर तिरुवन्नामलाईची विद्यार्थिनी अभितेश्वरीक एट द होम कार्यावळीत वांटेकार जावपाचें निमंत्रण दिलां। राष्ट्रपती भवनात जावपी ह्या कार्यावळीचें निमंत्रण भारतीय अभितेश्वरी मेरेन पावयले, जे तिणी स्वीकारला। For the invitation I gained from the President of India to participate in the August 15 Independence Day celebration at New Delhi. वेंचणूक आयोगान बूथ लेवल ऑफिसराचे मानधन 6,000 रुपया वेल्यान 12,000 रुपया करपाचो निर्णय घेतला। BLOच्या प्रोत्साहन मजत निधीन लेगीत वाड केल्या। पयलीं 1,000 रुपया प्रोत्साहन मजत निधी मेळटाले, ते जाग्यार आतां 2,000 रुपया मेळटले। वांगडाच आयोगान वेंचणूक नोंदणी अधिकाऱ्याक 30,000 रुपया आनी सहाय्यक वेंचणूक नोंदणी अधिकाऱ्याक 25,000 रुपयाचे मानधन दिवपाचो निर्णय घेतला। सुपरवायझराक आतां 18,000 रुपयांचे मानधन मेळटले, पयलीं हे मानधन 12,000 रुपया आशिल्ले। सरकारी जमनीचेर बांदिल्लीं घरां कायदेशीर करपाच्या भूंय महसूल संहितेत केल्ल्या दुरुस्तीक गोंय भाजपा येवकार दिता। ह्या दुरुस्तीक लागून बऱ्याच गोंयकारांक खूब काळासावन प्रलंबीत आशिल्ल्या प्रस्नाचेर समाधान मेळटले आनी हजारांनी घर मालकांक सुरक्षीतताय मेळटली। गोंय सरकारान लोककल्याणा खातीर आनी लोकांक न्याय मेळोवन दिवपा खातीर घेतिल्लो निर्णय योग्य आसा, अशें भाजपाचे म्हणयारे यतीश नायक हांणी खबराकारांकडेन उलयतना सांगलें। आमची सपोर्ट करपा खातीर त्यो तांकां मेळपाक हे कायदो हेल्प करतलो। खंयच्याय मनशान अनऑथोराइज कन्स्ट्रक्शन जर ड्वेलिंग हाऊसाचें केला 28 फेब्रुवारी 2014 म्हणसर गव्हर्नमेंट लँडाचेर ना जाल्यार लँड जे गव्हर्नमेंटान ग्रांट केला ताचेर ते लँड रेग्युलराइज करपाची जी पावर आसा ती डेप्युटी कलेक्टराक दिल्ली आसा आणि डेप्युटी कलेक्टर ज्या बिलाच्या माध्यमांतल्यान जो प्रोसेस घाल्लो आसा त्या प्रोसेसाच्या अंतर्गत ऑर्डर इश्यू करून क्लास 1 ऑक्युपन्सी त्या एप्लिकंटाक दिवपाक ताका डेप्युटी कलेक्टराक अधिकार आसा। हरमल पंचायतीच्या वॉर्ड नंबर 4 फेब्रुवारी म्हयन्यात सरपंच बेर्नार्ड फर्नांडीस हाका अपात्र थारायल्लो, जाका लागून आयज ह्या वॉर्डात पोटवेंचणूक जाता। ताचे खातीर 2 उमेदवार ह्या पोटवेंचणुकेत उबे आसात। आयज सकाळ सावन मतदारांनी मतदाना खातीर मतदान केंद्राचेर गर्दी केल्ली दिश्टी पडटाली। दनपारच्या 12 मेरेन हरमलच्या वॉर्ड क्रमांक 4 54.78% मतदान जाल्लें। चिराग फॉर मडगांव ह्या बॅनरा खाला चिराग दत्ता नायक हांणी पत्रकार परिशद घेवन 15 ऑगस्टाक जावपी तांच्या कार्यालयाच्या उक्तावणाची म्हायती दिली। कार्यालयाचे उक्तावण जाल्या उपरांत पुराय मडगांवात जनसंपर्क अभियान ते राबयतले।
तरणाट्यांच्या बऱ्या आरोग्या खातीर योग शिबिरां, चौगुले महाविद्यालयाच्या मजतीन मॅरेथॉन तेच प्रमाण तरेकवार खेळा सर्ती आनी सैम भोंवडीचें आयोजन जातले अशी माहिती तांणी ह्या वेळार दिली. Young people, young minds are the building blocks of our nation. आमी already 3 camp conduct केले on anger management, बरोच सक्सेसफुल जालो. मागीर गुड टच. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते आमच्या @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तसेच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नाव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप डावनलोड करचो आनी दूरदर्शनाच्या सगळ्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. आनी इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. नमस्कार.